सगळ्या जगाच्या परस आमची भारतीय संस्कृतीची खाणं जेवणाची असतात ती वेगळी असतात आणि खाण्याची स्पर्धा दवरली म्हणजेच फक्त खाण करून हाडप नाही. तुम्ही तांचे विषयी बरे पुस्तकां वाचपाक जाय. कसली जेवणां करूंक जाय, कितें आसा, बरें म्हळ्यार पयलीं पदार्थ रूच सारके आसूंक जाय. कांय जाणांनी गोड पदार्थ म्हळ्यार तातूंत गोड नाशिल्ले. दुसरें म्हळ्यार ताचो बरो कलर, स्ट्रक्चर आनी डेकोरेशन आसा. एकंदर अशें आसा की खीर केली आनी सायडीक तवशीं आनी गाजर दवरलें. सो एक कॉम्पिटिशन जायना. कशी दवरप हाका सुद्दां एक हें आसा. कारण मागीर इतली व्हडली व्हडली एका बक्षिसां आसा ताच्या परस तुमी तशें त्या लेवलचेर हाडपाक जाय आशिल्ली पळय तें लेवल नाशिल्लें. खरें सांगता खूब कडेन वता ताच्या खातीर आमी त्रास घेवचे पडटा. सो ज्या तरेन तुमी हाडली ती सगळें म्हाका बरें दिसलें. पूण डेकोरेशन किंवा ते टायमार कशी थंड जातले काय गरम करतले तें कशें दवरूंक जाय तें तुमी शिकपाक जाय. खुबशे खूब लिहिनात म्हणजे खूब पडना अशें कांय खूब आयले. कशें तरेन तांकां सर्व करप, कशा तरेचें तातूंत कितें घालप, तातूंत कितें कितें आसा. तुमी होम सायन्स न्ही पूण हे खातकीर तातूंत शुगर कितली आसा, विटामीन हे तर तुमी सांगिल्लें न्ही जाल्यार आनी बरें जातलें आशिल्लें. सो ज्या पद्दतीन आसूं जाय पळय तशें आसपाक जाय आशिल्लें. पूण तरी 50 लो आयली. हांव सदांच म्हणटा की बायलां जर चड येवपाक जाय सगळ्यात संस्थेक ताका
ही जी सीएमआर असं कंपनी ती साधी नाही, ती व्हडली, म्हणजे ती आताची नाही, ती पोर्तुगेज टायमाच्या परस पहिली ती स्वस्त आशिल्ली. असं 95 म्हणजे पयलीं आशिल्लें. तुम्ही पळयता मिलेजीस म्हणजे व्हडली कंपनी, आणि त्या कंपनीत तुमकां सर्टिफिकेट मेळटा ताच्या परस व्हडलें. हांव सुद्दां सांगता पावस आणि तेन्ना IPL सगळं येवंक नाका अशें, पूण ही कंपनी जी व्हडली आसा ती पयलीं अशी आशिल्ली. तो खंय काम करता, म्युझिक काम करता, म्हणजे त्या लेवलाचेर आशिल्लो तो गव्हर्नमेंटाच्या परस. सो ती कंपनी अजुनूय आमगे 50-60 वर्सां पयलींचे कपाट आसा त्या कंपनीचे गोदरेज. जेन्ना तुमी खंय वता न्ही, तुम्ही खंयचे स्पर्धेक वता त्या प्रमाणे तुमी तें करपाक जाय. बरें सुंदर पळयतना अरे बरें हांव सांगता डेकोरेशन इतकें बरें आशिल्लें, पदार्थ इतलो आशिल्लो, सिरोच आशिल्लो, आनी एक फुटो केला. सो तशें आसूंक जायना. व्यवस्थीतपणे ही दरवर्सा जाता. सो म्हाका तुमी वाचा की हातूंत कितले बाबा विटामीन आसा, कितले गोड आसा, म्हणजे खाल्यार म्हणजे म्हाका दिसता की पयलीं म्हाका तें करचें. पूण म्हाका खबर तूं सांगता कितलें आसा तें खबर ना न्ही. सो तेही लिस्ट जोडले तुमकां तुमी होमसायन्स न्ही, पूण अशें कोणाक येता ताचे कडेन विचारात की आपूण बाबा एक फावटी साकर घालता, थोडीशी आपले कूड घालता वेलचीची, हातूंत कितलें हें आसा, हातूंत कितलें आसा, हातूंत गंवात कितलें मैदान कितलें, मैदो घेवपाक गंव घेवं. सो त्या प्रमाणे जर तुमी जर बरी डिश हाडली जाल्यार ती खूब बरी आसतली. आनी हांव म्हणटा की ती व्हडली 3 पेळां आसात, पूण आनीक एक तांचे 3 दिल्यार आनीक बरें जातलें आशिल्लें. थोडी अशी म्हणजे थोडी वर्सां मिशीन जावन गेल्या, म्हणजे पळय 70 तरी 60 म्हणजे लागून लागून थोडी पेळां अशी गेल्या. सो तिनाची तर त्याच हातून स गेली न्ही जाल्यार कितली एक बरें स्टेडियमच कशें घेतली ह्या कंपनीचें. तुमी सराक सांगता हांव की तेच दिया, तेच पयशे दिया, मातशें वाडून स जाणांक दिले जाल्यार 50 की स पावल्यार मेळ्ळें म्हाका चड बरें दिसता आशिल्लें. First of all, congratulations to CMM and their whole organization and team. हे सगळे घडून हाडल्याबद्दल इट व्हेरी डिफिकल्ट. हांव जाणा पावस बीस पडल्या कारणान एक्चुअली सांगलें म्हाका देट विल बी मोर देन 100, पण आय अंडरस्टँड की सगळे बट पीपल हॅव कम फ्रॉम एक्स्ट्रीम एंड्स ऑफ गोवा. So congratulations to each and everybody because तेका एक हे लागता to come out and be on stage. We are all on stage. तुम्ही सगळ्यांनी कितें ना कितें करून हाडलें, तुमचो कॉन्फिडन्स तुमच्यान हें जालो. सो एनीवे आय नो दॅट दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, आनी फुडें फुडें तुमी खूब बरी बरी नाव यू नो एंड एज यू गो पार्टिसिपेट इन मोर एंड मोर कॉम्पिटिशन तुमकां कळटा की वॉट यू रिक्वायर. आतां ज्योती मॅडमांनी तुमकां सांगले खुबश्यो गोश्टी. सो ओवरऑल कितें आसा, आमी जेन्ना खंयची एक गोश्ट हें करता तेतून फर्स्ट वी सी हाऊ मच एफर्ट्स कितें तुमी हें घालता, देन लॉट ऑफ थिंग्स कम, तुजी टेस्ट, how it is being structured, how it is being presented. So overall सगळे हे पळोवन म्हळ्यार आमकां एक टफ थिंग ऑल्सो 53 हे काडप. आनीक येस इट वॉज अ स्वीट हे, most of the dishes is not sweet. एखादी तुमकां दिसलें जाल्यार आमी साखर खावन पण एखादी हांगा धुळे पडत एखादी साखर घातली जाता. बट से जस्ट इट इज स्वीट, इट शुड बी स्वीट, जेन्युइन स्वीट. But जाय तितले ते स्वीट आसपाक जाय. मोस्ट ऑफ द आयटम्स म्हणल्यार ते स्वीट खूब म्हणल्यार हें नासलें. एंड लॉट ऑफ थिंग्स ज्योती मॅडम तुमकां ऑलरेडी सांगलें, सो आय वोंट एक्सटेंड मच ऑफ दॅट दिस थिंग. बट नाव आय विल जस्ट थर्ड प्राइज जेन्ना मेळ्ळा इट वॉज कुनाफा. सो कुनाफा जो केल्लो म्हणल्यार इट इज अ अरेबिक डिश. आय डोंट नो वेदर who made the kunafa. I just don't know. So I don't know. Have you worked in Arab countries or somewhere? Okay. So Arabic dish, it should be like severe stuff. But it was perfect. We were surprised. The first thing, and it was first on the listing. The first thing we were surprised. So congratulations, very good. Second, multi-grain laddu. Now laddu is very simple thing. But then when you come to multi-grain, then you keep the texture. जसं लाडू जाय तसं तो जावो. आणि we could see a lot of efforts were gone into that decoration. प्रत्येक आयटमाची तुम्ही एक pamphlet केले, ते तुम्ही हे घातले. So we know the effort had gone. ते लाडू वळपाकूय सुद्धा कित्याक ते लाडू multi-grain आम्हाला खबर आहे नॉर्मल multi-grainचे लाडू sometimes you don't know ते texture सारखी घातलेले ना. But it was a daring effort and सारखे झालं. So that is why we can make it out what has gone into it.
And the first was drumstick. Who was the first listening? Madam. तुम तो गुंजाने हैं उधर ये आपका बोलना कोई drumstick के आसा आजकल actually in today's we call it a moringa yes. But yes, there's a rasa lata or man lata. Recently, if you know or no, our Prime Minister also come out with one of the dishes in a soup karta hai. What we karo? This is great, but this is thinking. This is something innovative. Many people try to do fusions. The fusion finally should come good. There is a character movie. Somebody tried to decorate a sweet with carrot and other decoration, but when you make something of fusion, the fusion should really come out good. There is a correct character asking the movies. Mix fusion because you know this is a trend fusion, but in world there are a lot of restaurants they want failed also. It's not so you should know fusion upon purpose. That was perfectly very good. Congratulations to you and for your reality. So overall, I'm saying I don't know for most of you whether you participated before, but still I take it as a start. There are a lot of learning. Because yes, एक level medal in म्हटलंय पण I am not going to take away the credit of this. You tried very much, but yes, CMM kept its standard. So to keep their standard upheld, please next time whenever you do something, try to come out with something which is really we can really appreciate. So congratulations to all of you. First of all, I salute all those women. सारी माताओं बहनों को मैं नमन करता हूँ जो इतनी दूर से इतने चैलेंजेस के बाद बारिश हो रही है ओके आप यहाँ आए पार्टिसिपेट किया तो पार्टिसिपेशन आई वांट टू थैंक यू बिकॉज पार्टिसिपेशन जो है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन विनिंग अगर पार्टिसिपेट कोई नहीं करेगा तो विनर कहाँ से मिलेगा बट अभी जैसे जजेस ने बोला है कोशिश ये रहनी चाहिए फ्यूचर में कि जजेस के लिए डिफिकल्ट कैसे करे काम हमारा जो उनका जजमेंट है वो डिफिकल्ट हो रहा है विनर्स जो है फाइनल करने में उनको डिफिकल्टी आई तो यहाँ पे जजेस का कहना है कि उनको इजी हो गया जजमेंट देने में It's my pleasure to stand before you today when we are celebrating 10th edition of Sofa Carnival. This Sofa Carnival started in a small program, but today it has become a big customer engagement for us, where we appreciate talent and we recognize talent in different areas, whether kids or women. So this year we had 2 events, which was one recognizing. We have felicitated the high school toppers from Versailles and Panji. And then another was with the old age senior citizens to give some fun moments to them. So engagement was बच्चों के साथ फिर यूथ के साथ हमने सोफा महफिल किया yesterday that was there day before yesterday and then fancy dress competition dance competition calligraphy workshop sip and paint workshop for children and last में आज के दिन that is sweet dish competition ये yearly event है हमारा सोफा कार्निवल में and इसमें participation हमेशा काफी रहता है we are happy to engage with people as a brand and whatever best we can do
for women empowerment or child development and give them opportunity to come on the stage and show whatever best talent they have. So I thank our management, our directors for helping us, supporting us to continue these efforts in the community. And I thank you all for participating, coming here. But never lose hope for winning next time, because life is like snakes and ladders. कहीं opportunities है, तो कहीं पे challenges है. When you have opportunities, immediately you go grab करो. But when you have challenges, we have to learn how to fight those challenges. And no one better than our mothers who know how they fight these challenges on daily basis at home. Thank you and all the best. सगळ्यात पयलीं सांगपाचें म्हणल्यार CMMन जे कितें हो प्रोग्राम घडोवन हाडला म्हणल्यार आय शूड रियली क्रेडिट देम. कित्याक सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, समथींग अराउंड 53 पार्टिसिपेंट्सांचे तेमी कॉम्पिटिशन हे घडोवन हाडलें. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस द जजीस ऑल्सो की सगळ्यांच्या भितरल्यान तीन हे विनर्स हे करपाक. बट येस, ओवरऑल जो प्रोग्राम आणि हे जालो, सो इट वॉज व्हेरी एनकरेजिंग फॉर द पीपल, स्पेशली इट वॉज फॉर वुमेन. सो दॅट वॉज द मेन थिंग. आणि हांकां सगळ्यांक हे करून हे कॉम्पिटिशन घडोवन हाडून आणि सगळ्या पार्टिसिपंटांनी जे कितें प्रोडक्ट हांगा हे केलो आनी द एफर्ट्स दे हॅव शोन, इट वॉज व्हेरी गुड. सो वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू एवरीबडी आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू CMM and even Gomantak, which have actually supported them in all these things. Thanks. नमस्कार. CMM आणि गोमंतक हांच्या जोड पालवान आज हांगा गोड पदार्थाची स्पर्धा दवरली आणि खूप बरें दिसलें. कारण आमची भारतीय संस्कृती फक्त खाणा जेवणाची वेगळी संस्कृती. अख्ख्या जगान जर तुम्ही वचत जाल्यार तुमकां वेगळी वेगळी खाणां दिसतली. पूण आमच्या गोंयांत किंवा आमच्या भारतांत प्रत्येक सिजनान वेगळे वेगळे जेवणाची एक परंपरा आसा, संस्कृती आसा. आतां पावस येतलो, पावसांत मागीर आमी कुड्डुकेची भाजी खाता, ताळकिळ्याची भाजी खाता, आळू खाता. तर अशा तरेची ही संस्कृती फक्त गोंयांत आनी आमच्या भारतांत आसा. आनी आज 50 बायलो वेगळ्या वेगळ्या तरेची खाणां हांगा घेवन आयली. खरें म्हळ्यार CMM म्हळ्यार ही व्हडली एक ब्रँड कशी, आनी कितली पोर्तुगीजाचे पयलीं तांचें हांगा नांव आशिल्लें आनी आतांय आसा. आनी तांच्या वटेन जें आज तांची बक्षिसां जी दिली ती खूब सुंदर आनी खूब मोलादीक अशी आशिल्ली. आनी त्या मनान पावस आनी आज आयतार आशिल्ल्यान स्पर्धाय बरी जाली आनी बायलोय बऱ्यो आयल्यो. आनी दुसरें म्हणजे बरे डिशीज केल्ले, वेगळे वेगळे केल्ले. आनी त्या खातीर तांकां सगळें अभिनंदन करता आनी तुमच्या बायलांचें बी देव बरें करूं. सुबोधिनी गुरुनाथ देसाय. हांव तालिगांव रावता आनी हांवें ती शेंगाचे हलवो केला. शेंगाचो हलवो केल्लो. त्यो शेंगो सोलल्यो पयलीं काडून, मागीर त्यो उकडल्यो आनी ताका पेस्ट केली. आनी मागीर तितून कोकोनट, मागीर वेलची घातली आनी तूप घालून तळशिलो, तो रवो घातलो आनी ताका मागीर हें केलें, शिजयलो. म्हजें नांव नीता रुपेश परब. हांव पेडण्याच्यान येयलां आनी हांवें मल्टीग्रेन्स लाडू केल्ले. तातूंत म्हाका सेकंड प्रायज मेळ्ळें. फर्स्ट टायम हांव पार्टिसिपेट जाल्लें. ताका लागून गोमंतक आनी CMMचे हांव आभार मानता. माझे नाव सुष्मिता गुमटेकर आणि हांव वास्कोच्यान आयला. आज स्वीट डिश कॉम्पिटिशनान पार्टिसिपेट केल्ले. हांवें आयज कुनाफा डेझर्ट केलेले आणि म्हाका थर्ड प्राइज मेळला. थँक्यू. माझे नाव शांता बिदी भावे. हांव धनलक्ष्मी सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे. हांव फूल मक्कनचे खीर केलेले. फूल मक्कन घालून बदाम, काजू बिया, साखर, तूप, वेलची सगळे घालून खीर केल्ले. हांवें पार्टिसिपेट केल्ले. सगळे आमकां बरें दिसले. तुमकां थँक्यू.